देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप धर्मदूतांच्या पुस्तकांतले पेद्रून बरयलेले पयले चिटवेले दुसरे वाचप आनीक जुवावाचे शुभ वर्तमान. आज दैवीक काकुतीचो आयतार. पोलीस सिस्टर फाउस्तिनांक जेजू दिश्टी पडलो आनीक जेजून देवाच्या काकुतीचे जायते सिस्टराक शिकयलें. आमचो आदलो बापसाहेब जुवां पावल दुसरो आनी हे फेस्त आख्ख्या पवित्र सभेक जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत दुसऱ्या आयतारा दवरला. आज तो दुसरो आयतार, ज्या दिसा आमी दैवीक काकुतीचो आयतार, देवाचे काकुतीचो दीस म्हूण आमी मनयता. सगल्या वाटांनी आमी आयज संवसारान पळयता सगल्यांक दूख पडलां. आख्ख्या संवसाराक कोविड-19 व्हायरस आयल्या आनीक त्या व्हायरसींतल्यान हजारांनी लोक मरूंक गेला. लाखांनी लोक दुयेंत आसात. सगल्यांक त्रास पडल्यात, सगल्यांक वळवळे सोदचे पडटात. थोड्या देशांनी तर कितलेशेच लोक मरून गेल्यात. मोगाळ भाव भयणांनो, जेजू काकुतीन बोल्लोलो, आमचो देव काकुतीचो. ताचे कडेन आमचे सगळे वळवळे दवरुया आनी मागुया देवा कडेन खेरीतपणी आज आमची सगल्यांची काकूत करूंक. कित्याक आमी जाणाव देवाक नाका एकलो पासून आमचे मदलो सांडलोलो. 99 शेळयो सोडून एक शेळी ताका परत मेळूंक येता तेन्ना मेळटा तेन्ना तो धांवून वचोन वेंगेन घेवन आपल्या खाक्यान घेवन तो ताका उखलता आनीक देवाक आर्गां दिता आनी नाचोन एकदम खुशाल जाता. तसोच आपल्या बापाचो पूत सगळे वगडावन परत येता तेन्ना ताका तो आपल्या वेंगेन धरून एकदम खुशाल भरीत जाता. ताका नाका कोणूच आमचे भितरलो पयस केलोलो, देवाच्या मोगावून पयस केलोलो, देवाचे काकुतीवून पयस केलोलो. देव आमकां सदांच राखीत आसता आनी राखण करीत आमकां पळयता. सदांच तो पळयता. खंयसरूच आमकां वायट जावंक तो दिवचो ना. मोगाळ भाव भयणांनो, आयच्या दिसा जेजू धर्मदूतांक आपल्या शिसांक पवित्र आत्म्यान भरतलो आनी तांकां सांगता की पवित्र आत्मो तुमकां सुचयतलो कितें तुमी बरें करूंक जाय, कशें देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक वाटूंक जाय आनी सांगूंक जाय की देव आमचो इतलो मोग करता. ताणें आमचो इतलो मोग केला की एकल्याच आपल्या पुताक जेजूक पाठवून आमच्या साल्वस्वा पासून ताका कुस्सार पासून मरूंक ताणें दिलो, जाय तें सोसूंक आनी मरूंक दिलो. देवाक आर्गां दिवया आज खेरीतपणी. सोम्या जेजूक आर्गां दियात, तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. मोगाळ भाव भयणांनो, सगळें आमकां देवान दिलां, ताचे पासत आमी देवाक आर्गां दिवंक फावो. कित्याक तो आमकां राखता आनी पळयता. ताचे विणे आमचें जिवीत कांयच न्हय. ताचे विणे आमच्यान जिवे पासून रावंक जायना. ताका लागून तो आमकां म्हणटा, दुबाव आनीक धरिनाका. जशें आज ताणें सांत तोमासाक म्हणलें, दुबाव धरिनाका, पळय म्हजे हात, पळय म्हाकाच खिळांनी मारलोले ते हात, पळय म्हाजी कूस पळय, आनीक भावार्थ धर, परत दुबाव नाका. आमकांय जेजू आपयता दुबाव ना जावंक. आमी ताचेर भावार्थ दवरुया. तशेंच जेजू आमकां म्हणटा, भियेनाकात पूण तुमचो भावार्थ वाडोयात, म्हजी शांती घेयात. शांती तुमकां, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची शांती आमकां. आमी त्या एके उस्तोरे भाशेन जावंक जाय. ती उस्तोरी आख्खे गर्देन आसतना जेजूच्या आंगल्याक हात लायता, सगळ्या भावार्थान हात लायता आनी म्हणटा की आपूण हातूच लायल्यार पुरो, इल्ल्याच्या शेवटाक हात लायल्यार पुरो, आपूण बरी जातली. आनी खरेपणी ती बरी जाता आनी जेजूक तें कळटा. मोगाळ भाव भयणांनो, येदो व्हडलो आमचो भावार्थ आसूंक आज आमी देवा लागीं मागुया
खरेपणी देवान आमची भरपूर काकूत केल्या, आमकां सदांच ताणें राखल्यात. ती ताची राखण, ती ताची काकूत, तो ताचो मोग आमी ओळखूंक पावूंक आनी ताका आर्गां दिवन ताची प्रिती मोग आमी ताची वाखाणणी करूंक आयच्या खेरीत दिसा आमी ताचे लागीं वचूंक आमी मागुया. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी आयचे देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव आनी खुशाल राव.